महाराष्ट्राच्या हद्दीत बेकायदेशीरपणान नुस्तेमारी केल्ल्या प्रकरणात महाराष्ट्राच्या नुस्तेमारी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी गोंयचे 2 ट्रॉलर जप्त केले. हे ट्रॉलर आमदार केदार नायकाचे आशिल्ल्याचो आरोप काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी केल्लो. तांच्या ह्या आरोपांक आता आमदार केदार नायकान प्रत्युत्तर दिला. अधिकाऱ्यांनी ताब्यात घेतिल्ले दोन्ही ट्रॉलर आपल्या मालकीचे न्हय, तशेंच आपल्या नांवाचेरूय ते नोंद ना अशें स्पश्टीकरण साळगांवचो आमदार केदार नायकान दिले. आपली फॅमिली फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन ह्या ट्रॉलराच्या वेवसायात आसा. मात आतां राजकारणात व्यस्त आशिल्ल्यान ते ट्रॉलर दुसऱ्या कडेन चलोवपाक दिल्यात. विरोधक मुद्दम जावन आपले नांव बदनाम करतात असो आरोप आमदार केदार नायकान केला. बेश्टेच आपले नांव बदनाम करतल्यांनी आतां माफी मागची अशी मागणी आमदार केदारान केल्या. बोट्यो ज्यो पळय इल्लीगल फिशिंग करताय ही जी पळय केदार नायकाची बोट म्हणून दवरलेली आहा तेणी महाराष्ट्रान. आतां हो गोंयचो MLA हेजी बोट दवरप म्हणल्यार तुम्ही चिंताय हो गव्हर्नमेंट कितें चलयतलो. हेजेर सारकें दाखोवन दिता की गव्हर्नमेंट फेल जाला. बीजेपी गव्हर्नमेंट सारका फेल जालो आहा. एकोडे लॉ एंड ऑर्डर ह्यो चोरयो जाताय, वयर जे पळय गांवांत चोरी जाताय, तशेंच आयज दर्यान चोरी जाल्यो, एकोडे कांयच करूंक जायना. जाल्यार महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटान धरून ह्यो बोट्यो दाखयल्यो की बरें इल्लीगल फिशिंग दर्यान जाता म्हणून, LED लायट फिशिंग जाता म्हणून. हें कितें चल्लां? आयज MLA ची बोट दवरप म्हणल्यार तुमी चिंताय MLA जरी तर लायटी घालता जाल्यार बाकीचे आमची दुसरी नुस्तेकार केस घालपा नाय. काँग्रेसीन प्रेस घेवन तुमचे डायरेक्ट म्हणले की तुमची बोट एडजेक्ट हे कितें हय. सो कितें आसा हांव पयलीं क्लियर करता ती बोट म्हाजी न्ही, म्हणजे फॅमिली बिजनस तो. म्हणजे बापायच्या टायमावयल्यान आमच्यो बोटी आसा. पूण ती बोट जी धरली आतां प्रेस कोणें घेतला पळय तो हांव चुकीचो घेतलेलो आसा. म्हणजे डायरेक्ट म्हाजें नांव काडलां. ती बोट म्हाज्या नांवार ना कांय ना. ती बोट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट म्हणटा ती बोट म्हाजी न्ही. सेकेंड ते कोण प्रेस केला पळय तेंचे फॅमिलीचे कोणें घेतले कोण उलयतालो तेंचे फॅमिलीचे तेंचे भावांच्यो बोटी आसा. सो दॅट डजंट मीन की तेज्यो बोटी म्हणून. सो हांव फक्त तुमकां क्लॅरिफिकेशन आयज परतें दिता की जी बोट आसा ही बोट म्हाजी न्ही. कोणें म्हजें नांव काडलां म्हणजे तेंच्यांनी अपोलोजायज करपाक जाय. बट वॉट एवर तेंकां कितें जालां ZP इलेक्शन लागीं आयल्या तेंकां खाज एक कडेन येता आनी ते खर्चयता दुसरे कडेन. सो इन पॉलिटिक्स हे चालू आसतालेच सगळें. सो हांव फक्त तुमच्या माध्यमांतल्यान क्लॅरिफाय तुमकां करता की जी बोट धरल्या ही बोट म्हाजी न्ही. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.